तर आता शेवटच्या टप्प्यान येऊन आम्ही हांगा उबी आसा। 2 दिसांनी आता गणेशोत्सव आयला। आता कशें आसा की सगळे गणपती आमचे मॅक्झिमम रोवन जाल्या, इल्लेशे काम उरला ते आयच्या दिसान आमकां टार्गेट आसा की हे कंप्लीट करपाक जाय। जून ते ऑगस्ट मेरेन हे सलग 3 म्हयने आमचें काम जोमान चालू आसता। आता इतर लोकां खातीर चवथ म्हणटा ती भाद्रपद म्हयन्यांत ती साजरी करता, पण आमी म्हणजे मुर्तीकार जे आसा तेंची चवथ जुना पासून चालू जाता। म्हणजे वडाची पुनव हो जो मुहूर्त आसा त्या मुहूर्ताचेर आमी गणपती करपाचें काम जे आसा पळय ती सुरवात करता। पावसाची मदत घेवन म्हणजे वातावरण तशें आसता की काम सुटसुटीत जाता। गणपतीचे आमच्या ऑलमोस्ट सगळें काम कंप्लीट जालें। आयचो शेवटचो दीस आसा। फाल्यां लोक गणपती व्हरपाक येतले। गणेशाचे अंतिम टप्प्याचें काम आहा ते चालू आसा, पण नियोजनबद्ध टायमानुसार आमी आयचे टार्गेट कंप्लीट करतले अशें आमचें प्लॅनिंग आसा। आनी येणाऱ्या गणेश चतुर्थीक लोकांच्या घरान बरे तरेन हे मुहूर्त पावपाच्यो अशी इच्छा व्यक्त करता। तशेंच देवान सगळ्यांची चवथ बरी करची आनी सगळ्यांक मंगलमय अशे दीस फुडें येवचे अशी बी इच्छा व्यक्त करता। ह्या फावटी पळयता जाल्यार तुमी फूल फॅमिली सामको उत्साहान भरलेलो आहा। तर एक कसो एक प्रकारचो जेन्ना एक फूल फॅमिली सपोर्ट करता खंयच्याय बाबतींत कसो आयज गणपती उत्सव कसो उत्सव दरवर्षी प्रमाणेच हे जे आसता हे आमचे दरवर्षीचेच काम ह्याच पद्दतीन चलता। शेवटी गणपती मूर्ती तयार जाल्या नंतर रंगकामाक सगळेच आमचे फॅमिली मेंबर्स हातभार लायता। पेंटिंग करपाची खूब ओड येयली आनी तेजे उपरांत 2 वर्सां पयलीं हांवें रेखणेचें काम सुरवात केलें। रेखणेचें काम करप म्हटल्यार मातशें खूब डिफिकल्ट आसता। तें हांवें म्हज्या पप्पा कडल्यान आनी भावा कडल्यान शिकून घेतलें। तेंच्यांनी हेल्प केलें म्हाका खूब शिकपाक। आनी सगळी फॅमिली आमची बरोबर जेन्ना आसता तेन्ना खूब बरें दिसता काम करपाक। सांजचे आमी सदां 2 म्हयने सुमार कॉलेजींतल्यान नाल्यार कामा वयल्यान येता आनी आमी एकी कडेन बसता आनी काम करता। जुनाची एका वट पौर्णिमा आसता पळय त्या दिसाक मुहूर्त करता। तेज्या पयलीं एप्रील म्हयन्यान माती हाडटा, ती परत सगळी सेट करून दवरची पडटा थंयसर सारकी पावस येवच्या पयलीं। म्हणजे तें भितर गुणे वचूंक जायना म्हणून सेफ दवरची पडटा। तेज्या उपरांत वट पौर्णिमा येता तेन्ना वट पौर्णिमेच्या दिसा मुहूर्त करता आनी गणपती स्टार्ट जाता करपाक।